नीती आयोगाची ह्या वर्साची बसका बिरेस्तारा दिल्ली जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड येवजण्यो गोंय राज्याक 90-10 अशा रेशोन दिवच्यो म्हूण मागला. गोंयांक जाय 90-10 CSS. गोंयांत मेळपी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड येवजण्यांचो सद्याचो रेशियो 60-40 आसा. गोंय राज्याक नॉर्थ इस्टर्न आनी हिमालयन राज्या भशेन 90-10 रेशोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड येवजण्यो दिवच्यो मुख्यमंत्री सावंताची नीती आयोगा मुखार मागणी. गोंयान विकसीत गोवा 2037 सुरू केला आनी त्या खातीर स्टेट सपोर्ट मिशनाचे फायदे चालूच दवरचे. ह्यो मागण्यो करतना मुख्यमंत्र्यान गोंयची भौगोलीक परिस्थितीक लागून साधन सुविधांचेर येवपी ताण नीती आयोगा मुखार मांडलो. नीती आयोगा मुखार मांडिल्ले मुद्दे: गोंयची 60% जमीन रानां, CRZ आनी हेर कॅटेगरींत पडटा. 15 लाख लोकसंख्या आशिल्लें गोंय 1 कोटी पर्यटक हाताळटा. गोंयांक कोट्यांनी लोकसंख्या आशिल्ल्या राज्या बरोबर धरून सेंट्रली स्पॉन्सर्ड येवजण्यो मेळटा. गोंयचो सेवा दिवपाचो खर्च चड आसा आनी केंद्रा कडल्यान मेळपी तरतूद कमी पडटा. ह्या खातीर गोंय राज्याक 90-10 पद्दतीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड येवजण्यो मेळपाक जाय. मुख्यमंत्री हेर मुद्दे मांडटाना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शनाचें काम AI मळार चलिल्ली कामाची म्हायती दिली. त्याच बरोबर शिक्षण, आरोग्य, महिलांची उदरगत आनी राज्य आनी केंद्राच्या येवजण्यांचो कसो लाव जाता ताची नीती आयोगा मुखार म्हायती दिली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.